सिनियर राणे हांका आजीवन कॅबिनेटाचो दर्जो दिल्ले खातीर स्वातंत्र्य कर्मचाऱ्यांनी नेमणूक करपाक राज्य मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी माहिती दिल्या। RDXGOA खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। आमी फाटल्या कॅबिनेटान जो डिसिजन घेतलो पयलीं ताका स्टाफ अलॉटमेंट कितले करपाक जाय पयलीं ताचे कॅबिनेट एप्रुवल घेवचें पडटा। आमी पयलीं नोटिफिकेशन काडलें तांकां कॅबिनेट स्टेटस दिवचो इन द मंथ ऑफ जानेवारी, बट तांकां कॅबिनेट एप्रुवल घेवचें पडटा। ते आमी पोस्ट फॅक्टो कॅबिनेट एप्रुवल घेतले की तांकां स्टाफ जो आसा हो सँक्शन करचो। बाकीचो प्रोसेस तेजो आसा तो फॉर टेकिंग ऑफ इन टू द फायनान्स पर्सनल ताका स्टाफ इट इज अ न्यू कॅबिनेट स्टेटस, सो दॅट ताका स्टाफ एप्रुवल दिवचे पडटा फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट, फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट, स्टाफ सँक्शन करून घेवचो पडटा। सो दॅट वी हॅव टेकन द approval in the cabinet, and now that process will go on. We are giving the staff for the Mr. Pratapsingh. We have taken the decision earlier. It is according to the cabinet minister मेळटा तितको staff. जो staff cabinet minister मेळटा तितको.